सर्गी उंडो जेजून दिल्लो आमकां असलो फावो नासलो सर्गी उंडो जेजून दिल्लो आमकां असलो फावो नासलो आमचो जेजूचे म्हण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो आमचो जेजूचे म्हण जालो आमचे आत्मीक मुखेक पावलो सर्गी जेवण जेजू दिता आमची कुडमा समर्पिता सर्गी जेवण जेजू दिता आपली कुडमा समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मुच्या खाऊंक दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मुच्या खाऊंक दिता प्रितीच्या भावा भयणीनो 2024 ह्या वर्साच्या शेवटाक आमी आसा ह्या वर्सांत आमी जायते अणभवलां थोड्यांक घडये हें वरस फळां बरीत सुखाचें जालां जाल्यार कांय जाणांक हें वरस दुखाचें जालां कांय जाणांक घडये ह्या वर्साक जायतो फायदो जाला जाल्यार थोड्यांक लुकसाण जालां आसतलें हें वरसभर आमी दर एकल्यान वेगवेगळो अणभव घेतलो वेगवेगळी आमची परिस्थिती हें वरस कशे तरेन सारलें तें आमकांच घडये खबर आसची ना पूण एक मात सत ह्या वर्सांत एकामेकाच्या अणभवान आमी गिरेस्त जाल्यो आनी जिवितांत जायते शिकल्यो असल्या घडीतांनी जेजू आमच्या सांगाता आसलो आनी ताचें आसणें आमी अणभवलें हें वरस सरतना आमी कितें बरें केलां त्या पासत देवाक दिनवासुया आनी बरें करूंक चुकल्या म्हणटच देवाचें भोगसण मागुया नव्या वर्सांत भितर सरतना नवी दिशा आमी आपणावंक ह्या वर्साच्यो निमाण्यो घडी जेजू सांगाता सारुया तर जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक आमी तयार जातना गायन घेवया एज 13 सांग कित्याक आयल्याय भाडा Sang kityag ayla
आमचो सोमी आनी आमचो दोनी, आमचो मोगालिस्ट, आमचो रासा, आमचो रुचनार आनी आमचो सांबाळणार जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. मोगाळा जेजू, ह्या सोंपून वेतेल्या वर्सांत जें आमी कितें अणभवलां, बरें केलां, तें तुज्याच आदारान आमी केलां. आमचे लागीं कितें आसा तें सगळेंच तुजेंच. आमकां फावो न्हय आसतना तुवें आमकां तें फावो केलां. तुवें आमच्या जिवितांत केलेलीं साबार बरेपणां आमी मानून घेता आनी खालत्या कारसान सोम्या ह्या वेळार तूं आमचे मुखार आसाय ह्या उंड्याच्या रुपान. तूं आमकां भेट करूंक आयलाय. आमी तुजी पाटलावदारां, आमी तुजी रोचनां. ह्या वेळार तुका सायबा आमची मान बागोवन आमी पोरणी पाट आनी नमस्कार करता. याद बाबार्थ्यानो आमी फकत दुलपद गायतले. याद बाबार्थ्यानो Santos Mori Karzan Veni Venia Venia Shana Rayas Murmya So Sukulo Baroksana Namaskar Kora, Iya Namaskar Kora, Iya Namaskar Kora, Somya. Kortun ekda, Iya Namaskar Santos Mori Karzan Veni Venia Venia Shana Rayas Morniazo Supuno Marosana Hiat Namaskar स्तोत्र शेंबूर वोड चवथी अशें म्हणटा. आर्गां दिवन ताचे दारवोटे उतरून काडात. ताका वाखाणून ताच्या मंदिरांत भितर सरात. दिन वासनेच्या उलासांनी ताच्या नांवाची किर्ती गाजोयात. मोगाड बाबा भयणीनो, सगल्या वेळार आमी देवाक दिन वासूंक फावो.
आमची परिस्थिती कसलीय जावं, देवाक आमच्या काळजाचे उलास आमी उद्गारूंकूच जाय. ह्या वर्सांत आमी जायतें अणभवलां, जावं तें झूज, जायतें बरेंपण आमकां जेजूच्याच आदारान आमच्या जिवितांत फावो जालां, जावं ती आमच्या कुटुंबांनी खुशालकाय. ताचें आसणें न्हूच आमच्या जिवितांत, पूण आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या समाजांत, आमच्या गांवांत आमी अणभवलां. ताचो मोग, ताचें बोगसणें आमकां चाखूंक मेळ्ळां. हें सगळें आमकां ताच्याच उदारपणान फावो जालां म्हूण ह्या वेळार काळजाचे खोलायेंतल्यान आमी ताका दिनवासुया. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आमी दिनवासुया आमच्या बिस्प साहेबाक, आमच्या यादनिकांक, मोटवाशी जे आमच्या ह्या महाधर्म प्रांतांत कितलो बरो वावर करतात. आत्मिकायेन आमी ग्रेस जावन ते बारी वावुरतात आनी आमकां आदार दितात. तर तांचे पासत आमी देवाक दिनवासुया आनी म्हणुया, बापा तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. ह्या वर्साक भगवंत फ्रांसीस शावेराचे पवित्र रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणेंत आमी वांटो घेवंक आमकां सगल्यांक भाग मेळ्ळे. कितलो लोक वांटो घेवंक सोदतालो, पूण वेगवेगळे परिस्थितीक लागून तांकां जावंक ना. भोव करून परदेसांत आसलेलीं आमची भावा भयणां कामाक लागून, पिडेक लागून, परिस्थितीक लागून, पूण आमकां देवान हें व्हडलें भाग फावो केलां. आनी हे व्हडलें भाग फावो केलोल्या पासत देवाक आमी दिनवासुया. बापा तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. ह्या वर्साक आमच्या महादोन प्रांतांत पिलग्रीम क्रॉस आनी सायबिणीचें चित्र आमचे फिरगोचेन ताडून आमकां भाग मेळ्ळे. Ani donoya
बाबा भयणीनो, हो पिलग्रीम क्रॉस आनी सायबरीचें चित्र आमी आमचे फिरगोजीन हाडून आमच्या तरणाट्यांनी एकचारान आनी सहभागिलीपणान ही दाखोवन केली आनी आमकां तांणी सोयेक दिलो. ह्या देण्या पासत आमी खिरीत भाशेन बापाक दिनवासुया. बाबा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. ह्या वर्साक आमकां नव्या आदारी बिस्पाची तशेंच 12 नव्या यादनिकाचे देणे फावो जाले. आमचे महादोर प्रांतांत आमकां नवो बिस्प सिम्याव प्युरिफिकासांव फेर्नांडीस ह्या नांवांत हो आमचो यादनीक भाव आदारी बिस्प कसो फावो जालो. ह्या ताच्या देण्या खातीर आनी आमकां महादोन प्रांताक एक आदारी बिस्प तुवें फावो केलोय देखून बापा आमी तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. आमच्या फिरगोजांनी भोव करून आमचे फिरगोजेन नवी फिरगोज गौडीक सभा आमी स्थापली. नवे सॅक्टर लिडर्स, नव्यो येवजण्यो, नव्यो मांडण्यो, नवे विचार आमकां तुवें फावो केले. ह्या तांच्या देण्या खातीर आमी तुका दिनवासता बापा. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. आमची फिरगोज स्थापल्यार एक फिरगोज कशी घडून हाडल्यार 400 वर्सां भरतात. 1625 to 2025 ह्या 400 वर्सांचे बाबार्थाचे यात्रे खातीर आमी ही उक्तावणी केली आनी आमच्या आदारी बिस्पान खिरीत भाशेन आशिर्वाद दिवन ह्या 400 वर्सांचे समारंभणेक आपलो फुडाकार दिवन आमची उर्बा वाडयली. ह्या सगळ्या देण्या खातीर आनी समारंभणे खातीर बापा आमी तुका आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता, तुज्याच मोगा गायन करता. एक फिरगोज कशी बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवणेक आमी खिरीत भाशेन व्हडल्या गोंयांत वचून आमची खिरीत भाशेन फिरगोज कशी आमी थंयसर भेट केली
मिसाची सोमरोवणी केली. देवाक दिनवासलो ह्या भाग्युता खातीर आमची बाबा भयणां आपले त्याग करून आपले फामिली बरोबर थंयसर वचून उबी रावन ह्या भाग्यवंताचो उमो तांणी घेतलो. ह्याय देण्या खातीर बापा आमी तुका दिनवासता. बापा तुका अर्घ दिता तुझ्याच मोगा गायन करता. आमचो फिरगोजीचो पयलो पात्रो भाग्योन बार्तोलोम्यो हाची परब आमी समोरुमता. आमचे फिरगोजेन असले समोरुमणेन आमी कोणसाचें फेस्त समोरुमता. आमी व्हड्या दबाज्यान आमच्या आदल्या पात्रोनाक मान दितना देवान दिल्ले सृश्टींत उत्पन्न जाल्ले ह्या कोणसांचेर आमी आशिर्वाद घालून आमी परब समोरुमतना ह्याय परबे खातीर बापा आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगा गायन करता. आमचे फिरगोजेंत सायबिणीची मुर्ती आमकां सगल्यांक तेर्साचे मागणे. अ फॅमिली दॅट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर ह्याच मोनान 400 वर्साच्या निमित्तान आमी किरीत भाशेन आमचे फिरगोजेंत एक ग्रोटो बांदून हाडलो. बऱ्या देखणारांनी आमकां तो फावो केलो आनी हो ग्रोटो आमी पेरपेस सुकोस सायबिणीक भेटोवन आदारी बिस्पाच्या हाताकाल ताचेर आमी आशिर्वाद घालो. हेय देण्या खातीर बापा आमी तुका दिनवासता. बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगा गायन करता. आमची भुरगीं ह्या वर्साक किरीत भाशेन क्रिस्म तांणी घेतलो. ह्या क्रिस्माचे संभ्रमणेक तांची तयारी आमी केली. पवित्र आत्म्याची देणी 50 आनी 2 ह्या आमच्या तरणाट्यांक आमी किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याचें समर्पण करता आसतना ताची देणी तांकां बिस्प साहेबाच्या हातांतल्यान आमी तांची मागणी करून फावो केली. आमकां किरीत भाशेन फिरगोसकारांक ह्या आमच्या तरणाट्यान घेतिल्लो हो क्रिस्माचो उत्सव किरीत भाशेन आमकां भेटलो देखून आमकां फावो केलो देखून आमी तुका बापा दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगा गायन करता. बापा ह्या वर्साक आमचें शेत बरे तरेन आमी रोवचें. बरे तरेन आमकां पीक जावचें. चिकालीम यूथ फार्मर्स क्लब एक आमचें संघटन आसा. तांणी मेहनत करून एक धाकटुली आमकां जोतपाचें हातयार आमी घेतलें
देवाक आमी दिनवासून ताचेर आशिर्वाद घातलो आनी ह्या दिसांनी शेतकामती कशे हे वावर करूंक शेतान आमी ताचो उपयोग करता देखून तुका बापा आमी ह्या देण्या खातीर दिनवासता बापा तुका आर्गां दिता तुझ्याच मोगान गायन करता. आनीकूय आमची जायती मागणी आसा. सौम्या तुजे मुखार आमी आसा. जायत्या जाणांचे ह्या वर्साक ऑपरेशन जालें. बरे तरेन हें ऑपरेशन तांचें फडादीक जालें. बरे तरेन ती आजून जिवी आसात. ताका आमी तुका दिनवासता. जायत्या जाणांक भुरग्यांचें देणें फावो जालें. आवय म्हणून तांकां भाग मेळ्ळें. बापूय म्हणून तांकां हें भाग फावो जालें. ह्या आमच्या भावा भयणाक किरीत भाशेन हें देणें दिलें देखून आमी तुका दिनवासता. जायत्या कुटुंबांनी शांती नासलेली. जायत्या कुटुंबांनी झगडीं झुजां जातालीं. जायत्या कुटुंबांनी शांती अणभवूंक आमचे भाव तुज्या राज्यांत गेले. जायते आमचे भयणो हे वरोस सोंपता सोंपता मरून गेल्यो. ह्या सगल्या आमच्या मरून गेल्ल्या भावा भयणांक सासणाचो विसो दिवन सर्गीचें सूख फावो करतना आमकां तुवें जिवी दवरली देखून आमी तुका दिनवासता बापा. बापा तुका आर्गां दिता तुज्याच मोगान गायन करता. बाबा भयणीनो, ह्या वेळार आमी सारकी बसूया. आमच्या जाग्यार सारकी बसून देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेरुसल्याक वेता आसतना जेसू सामारियाचे आनी गालिल्याचे शिमे वेल्यान चलत वेतालो. एका गांवांत भितर सरतना कोड फुटलोले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेसू गुरुजी, आमची काकलूत कोर. ताणें तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतलो एकलो आपूण बरो जालो म्हूण देखना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयाशी ओमतो पडून ताणें ताचे आभार मानले. आनी तो एक सामारियेकार आसलो. हें पळोवन जेसून ताका अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाल्ले न्हय, हेर 9 खंय पावले तर? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो कोणूच ना जालो. आनी ताणें ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमी जबाब कसो गायन करून गावया. मोशा आदाराक पाव. W14. जिवितांतले वादळ मारता तेन्ना मोशा आदाराक पाव. देवया रोणे आता दोलता ताचे संसार
आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव जेन्ना कुस्त्र म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव आनी म्हजी शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव मोगाळ बाबा भयणीनो, आतांच आमी देवाचें उतर आयकलां. हें देवाचें उतर आमी 3 भागांनी पळोवया. पयलें विनोदी करता तें उतर, दुसरें ओळखून घेता आनी तिसरें खुशी परीन देवा सोबे आमी परत येवं येता. हें आतां आमी नियाळुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, जेजूच्या काळार कोड फुटलोल्यान समाजांत जागो नासलो. कोणूच तांकां लागीं घेनासलो. तांकां मेळ्ळो म्हूण भायर घालतालीं. दे वर कन्सिडर्ड एज रिच्युअली अनक्लीन. ह्या मनशाक कोड फुटलें जाल्यार तांणी पिंजलोलीं वस्त्रां घालचीं पडटालीं. आपले केंस उगोवंक जायनासलें. कोणूय तांकां दिश्टी पडलो जाल्यार मेळ्ळो मेळ्ळो म्हूण बोब मारची पडटाली. तांच्यो कुडी विद्रूप जाताल्यो आनी ते पासत असले परिस्थितीन तांणी पयस रावचें पडटालें. जेजू जेरुजलाचे वाटेर आसलो. ही वाट लांबदीक वाट. जेजू गलिलायाक तान जेरुजल्याक वेता आनी ही वाट लुकाच्या 9व्या ओविस्वरांत 51 वळींत सुरू जाता. वाटेर जेजू लोकांक शिकयता, लोकांक भेटता, मिलाग्री कोत्ता तें आमकां मेळटा. जेजू समारियेच्या आनी गालिलेच्या शिमे वयल्यान चलत वेताना 10 कोडकारांनी ताका येता तो पळयलो. जेजू हे वाटेन येतलो म्हूण कोणें तरी तांकां सांगलोलें आसतलें. देखून हे कोडकार जेजूक वाटेर भेटोवंक रावताले. जेजू तांकां बरो कोत्तलो म्हूण ते जाणा आसले. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे जांकां कोड फुटलां तांणी पयस रावचें पडटालें. जेजू येता तो तांणी पळयलो आनी पयस रावून तांणी जेजूक उलो केलो. गुरुजी ते जेजूक नांवान उलो कोत्तात. गुरुजी, मास्टर अशें म्हणून जेजू एक अधिकार आसलोलो म्हूण वळखून घेतात. ते फुडें अशें म्हणटात, आमची काकलूत कोर. ते जेजू लागीं आमकां कितेंय दी अशें म्हणनात, पण तेंच जाल्यार आमची काकलूत कोर म्हणटात. तो मनीस जेजू न्हय आसलो जाल्यार ती आमची काकलूत कोर अशें म्हणचें नासलें. तो जेजू म्हूण तांणी ताका वळखलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमची काकलूत कोर असल्या उतरांनी विनंती करप म्हणल्यार ह्या 10 कोडकारांची परिस्थिती कितली गंभीर आसली ती आमकां दिसून येता. दुसऱ्या उतरांनी ते जेजूक सांगतात, जेजू आमच्या आदाराक पाव. ते कठीण परिस्थितीक सांपडलेले. कितें करचें, खंय धांवचें तें तांकां समजनासलें. असल्या वेळार ते जेजू लागीं मागतात, गुरुजी आमची काकलूत कर. ही काल्तिकायेची उतरां आमकां कोड फुटूंक ना जायत
पूण दुसऱ्याचें वायट चिंतपाचें, वायट करपाचें, वायट उतरां उलोवपाचें, बोगसणें ना दिवपाचें, दुसऱ्यांच्यो खबरो करून नांव पिड्यार करपाचें आदी असले कोड फुटल्यात आसतल्यार जेजू आमचे मुखार आसा तांचे लागीं आमी मागुया, गुरुजी आमची काकलूत कर. मोगाच्यानो थोडोसो वेळ ओगीपणान जेजू कडेन उलोवया. ओळखून घेतात. मोगाच्या भावा भयणीनो, कोड फुटलेलो मनीस बरो जालो म्हूण फक्त याज्ञिकान सांगोंक जातालें. याज्ञिकान बरो जालो म्हूण तपासल्या उपरांत ह्या मनशाक समाजान कुटुंबान बरे तरेन लेखतालें. वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात म्हूण जेजून तांकां सांगलें. जेजूचेर तांकां विस्वास आसलो आनी ताच्या उतरा प्रमाणें हे 10 कोडकारांनी केलें. भावा भयणीनो, जेन्ना जेजून तांकां वचात आनी याज्ञिकाक तुमचें आंग दाखयात म्हूण सांगलें तेन्ना त्याच वेळार ते बरे जाले. हे विशीं तांकां घोडी खबर नासली जायत, पूण याज्ञिकाक मेळूंक वेताना वाटेर तांणी पडिल्लें आसतलें. ते बरे जाले म्हूण तांकां सिद्ध जालें. तांचें आंग आदले परी विद्रूप नासलें. नवेपण तांच्या जिवितान आयलोलें. जेजूचेर विस्वास दवरतात तांकां नवेपण फावो जाता. जेजूक भेट्टा तो नवेपण अणभवूंक पावता. प्रितीच्यानो, इंग्लीश भाशेंतली मोडणी डॉक्टर ट्रिट्स ओन्ली गॉड हिल्स आमी आयकल्या आसतली. खरें म्हणल्यार आमचे पेकोवणेचो सागर जेजू. आमकां न्हयच कुडीची पेकोवणी पूण आत्मीक पेकोवणी जेजू दिवंक आयला. जायतीं जाणां आपल्या जिवितान तरेतरेचे पिडेन कश्टावतात. जायतीं आमचीं भावा भयणी बरीं जाल्यार जायतीं बरीं जावपाचे वाटेर आसात. मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान आमकां पेकोवणी फावो केल्ल्या पासत आमच्या काळजांतूच जेजूक आर्गां दिवया. थोड्यो घडयो ओगी रावुया. परत येता. बाबा भयणीनो, एक कोडकारान मुतलो. 9 जण जुदेव आसले आनी एक समारीकार आसलो. खरें म्हणल्यार जुदेवांक आनी समारीकारांक पडना. तरूय आसतना असले परिस्थितींत आपलो दोर आनी गांव विसरून तांणी एकामेकाक समजून घेतले. परिस्थिती तांकां एक करता. तांचें सगळें एक मन आसलें, भावपण आसलें, एकामेकाचो हुस्को आसलो. 10 कोडकारां मदलो फकत एकलो समारीकार जेजूक दिनवासूंक परत आयलो.
10 कोडकारां पेकोणी फावो जालोली. तांचें जिवीत नवें जाल्लें. फकत एकटोच जेजूशी आयलोलो. जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या वावरतान तुका बरो केलो. गेट अप अँड गो ऑन युअर वे, युअर फेथ हॅज हील्ड यू वेल. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, जेजून 10 कोडकारांचें जिवितान नवेंपण हाडलें, पूण 9 जाण देवाक दिनवासूंक विसरले. दिनवासणेचें मोन आमकां जण एकल्याक आसोंक गरजेचें. आमी ह्या वर्साच्या उमऱ्यार आसा आनी आमच्या जिवितान भितर सरपाचो वेळ हो. देवान आमच्या जिवितान कितलें बरें केलां हाचेर आमची नदर मारुया. आमचें जिवीत देवाचें देणें. दर दिसा दर घडयेक तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. साबार देण्यांनी ताणें आमकां भरल्यान. देखीक आमकां न्हिदूंक घर आसा, आमकां जेवूंक खाण पिवण आसा, आमकां बरी भलायकी आसा. कितल्यो बऱ्यो बऱ्यो सवलत्यो आमकां आसात. आमी आत्मीक जिवितान गिरेस्त जावं मिसाची भेट आमकां दिल्या. दुसऱ्या हेरूय संस्कारांक आमकां दिल्यात आदी. दिसान दीस आमी नवीं मनशां जावं हें सगलें आमकां दिलां. आयज आमचे लागीं आसा तें सगलें देवाचें. आपल्याक जाय तेन्ना तो आमकां फावो करतलो. आमकां फावो केलोल्या देण्या पासत आमी ह्या सामारिकारा कोडकारा परी जेजूशी वचून ताका आमी महिमा दिवया. आमी गायन करुया तुका आमची गरज. D43. तुका आमची गरज, जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका. तुका आमची गरज, जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका. पांचवो बेस. गौरांत वाड्यात रस्त्यार, गांवांत देसान जोगार. विविधोत्या मोगे उतरान लेखलें देखी. देवा उतरलो तूं, बरी खबर पेरो. देवाचे राज बसून तुका आमची गरज. सगळीं म्हणया तुका आमची गरज, जेजू सोडवणारा. तकलेक जशें जालें तशें आमी तुका. तुका आमची गरज, जेजू सोडवणारा. तकलेक
तोशे सांगते तोशे आमी तुका मोगाळ बाबा भयणीनो, नवे वरोस आनीक थोडीच मिनीट थोडीच घडी भितर आमचे मोदें आसतलें. हें नवें वरोस न्हूच फकत नवीं मनशां जावंक आमकां संदी दिता, पूण नवेपणाचो पोरमोड सगल्यांक शिपडावंक दर एकल्याक आमकां आपयता. आदलें जिवीत आदल्या वर्सान साणून नव्या वर्सान भितर आमी सरतना आमकां सगल्यांक देवाचो आदार आनी देवाच्या कृपेची आमकां गरज. आमी आमची कांय मागणी ह्या वेळार ह्या आमच्या आल्तारार आसलेल्या देवाच्या एकल्याच पुताक जेसू मुखार दवरुया. दर एका मागण्याक फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सगळीं उबी रावया. आमचे बाप साहेबान बिस्वांनी यादिकांनी आनी मोडराशांनी आपल्या जिविता वरवीं जेजून हाडलेले नवेपण आपले पोचेक दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नव्या वर्सान समाजान वेगळोचार पयस दवरून शांतीचे एकचाराचे आनी सहभागीपणाचे समुदाय बांदून हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वर्साक लोकनीक जिवितांत भितर सोल्यांनी कुटुंबान आपली जबाबदारी वळखून घेवन आनी कोवीड सभेच्या वावरांत आपलो आदार आनी सहकार दिवंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमची गांवची भाव भयणी तरेकवार पिडेत सांपडल्यात. थोडीं हॉस्पिटलांनी आसात जाल्यार थोडीं आपल्या घरांत आसात. जेजून 10 खडकारांनी काकूट केली तशी ह्या भाव भयणीक पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचे फेरगोचेंतल्या दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या आदल्या जिविताचेर नदर मारून कुटुंबीक जबाबदारी वळखून घेवन कुटुंबान नवेपण हाडूंक वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी वाहनां चलयतना येरादारी कायद्याक पाडो दिवन प्रवास करतना आपल्याचोच तशेंच दुसऱ्याचो जीव राखूंक कोवीड आत्म्याच्या बोड आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. ह्या वर्साक सोंपून गेल्ल्या आमच्या भाव भयणीक सर्गीचें सूख मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ ओगी रावन आमी आमची खासगी मागणी बापा मुखार आतां दवरुया. मागुया आमच्या कुटुंबा पासत, भोव करून आमच्या गांवच्या तरणाट्या पासत. विकारी वखदांक ते लोबदल्यात. जायतीं जाणां घरांत परिस्थिती सारकी ना. आवय बापायचें आयकनात. रातच्या वेळार भायर सरतात. आपल्याक जाय ते भाशेन हांगा थंय भोंवतात. जायतीं जाणां कुडीचे वंदावणेक सांपडल्यात. आमच्या तरणाट्यांक ह्या वेळार जेजू मुखार दवरुया. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या
तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तानेर पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळीं दिमी घालुया. मोगडा जेसू, ह्या संवसारांत आमची यात्रा करतना नवेपणूय समाजांत, गांवांत आनी वाड्यांत आमच्या जिवितांत हाडूंक तूं आमकां उलो करताय. वर्साच्या शेवटाक आमी हो थोडोसो वेळ तुज्या सांगाताक सारला आनी तुज्या उतराचेर आमी नियाळ केला. तुजो मोग आनी काकलूत आमी अणभवल्या. तुज्याच बोडान ह्या नव्या वर्सांत आमची पावलां फुडें मारतना नवेपणाचें मोन आनी काळीज आमकां दी आनी शुभ वर्तमानाचे परगोटणे वरवीं सगल्यांक नवेपण शिपडावंक तुजो आदार आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया आनी गायन करुया संवसाराक इतल्या व्हरत्या. संस्काराक इतल्या व्हरत्या, साश्टांगी नमान दवरता, सोडून दिवं रीती, सेवा कर नवो करता, सोयपाचे
हॅपी न्यू इयर. भाव भयणीनो, सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्या नव्या वर्सान आमी नव्या वर्सान भितर चल्ल्या. 2025 जुबिली इयर, आमच्या जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची आमी ही जुबिली इयर मनयता आसतना सगळ्यांक तुमकां ह्या नव्या वर्सान माई मोगाचो येवकार. आनी ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना भाग्यवंत मारये देवाचे मातेची परब मनोवपाक आमकां आयज हें भाग आमकां मेळ्ळा. तेन्ना आयज आमचे मदें खेरीत येवकार फादर लुकस रॉड्रिगीस, तो गांवान बोगमोळेचो, आनीक सद्याक UK स्विंडन शारान होली रूट चर्च हांगासरलो पाद्विगार. आमचे जायते गोंयकार थंयसर आसात आनी ह्या सगळ्या गोंयकारांची काळजी आमचो फादर लुकस घेता. तशेंच पिलार चॅप्लन्सी, गोवा चॅप्लन्सी पिलार फादर्स, ते सगळो वावर तांचे पासत UK देसान करतात. खेरीत भाशेन तांच्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया आयच्या दिसाक. आनी फादर लुकस, तुका आयज आमचे मदें येवकार ही मिसाची भेट नव्या वर्सान आमचे पासत भेटूंक. ही भेट भेटयता आसतना सगळीं आमची इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आनी आमी 400 वर्सांची आमच्या भावार्थाची समोरमणी करता आसतना आमच्या फिरगोजेच्या दर एका वांगड्या पासत, भुरग्यां पासत, तरणाट्यां पासत, वाडलोल्यां पासत, जाणट्यां पासत, जीं कोण दुयेंत आसात तांचे पासत, लग्न जाल्यांत तांचे पासत, भुरग्यांचे देणे सोदतात तांचे पासत, सगळ्यां पासत ह्या मिसांत आमी मागुया. तशेंच आमची गोंयची परिस्थिती खेरीत भाशेन मनान दवरून आमच्या गोंयच्या वडिलां पासत, आमच्या सरकारा पासत मागुया. सगळें वायट जें आसा, फटिंगपणां आसात आनी आमचें गोंयचें निसणटण करता तें पयस करून गोंयकारांची उदारगत करता, गोंयांक बरें मेळटा तें तांणी करूंक खेरीत भाशेन ही जाणवाय ह्या नव्या वर्सान ह्या आमच्या वेंचून काडलेल्यांक दी म्हूण मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलां पासत मागुया. आनी सगळीं जीं कोण देवाचो वावर करतात आनी ह्या वर्सा खेरीत भाशेन वी आर द मॅसेंजर्स ऑफ होप, हे आमी घेवन मुखार चलता आसतना भरवशान आमकां चलूंक आदार दी म्हूण हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवी आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज नव्या वर्साच्या पयल्याच दिसा पवित्र सोबा मारिया देवा मातेची दोबाजीक परब समोरंभता. हे दोबाजीक परबेचो विशय वचात देवा माते भाशेन देवाच्या मुखामोलाचो रूपकार जायात. मारिया आमची सोर्गीची आवय आपल्या आख्या जिवितांत देवाच्या बरेपणाची रूपकार जाली. आपल्या वेगवेगळ्या जिविताच्या घोडीतांनी देवाच्या सगळ्या बरेपणाचो जिवो रूपकार ती जावंक वावुरली. आपल्या जिविताचे यात्रेंत एक भावाताची नीज परगटणार जावन ती आमकां सगल्यांक एक जिवो भरवासो जाली. हे 2025 वर्स पाप साहेब फ्रांसीस हांणी एक खेरीत उत्सवाचे वर्स म्हूण परगट केले. जेजूच्या जल्माक 2025 वर्सां भोवतात. म्हणटूच आमी सगळीं बरवाश्यान जियेतोली मनशां जावंक आमकां आपोवणें केलां. आयचे हे समारंभेंत आमी वांटो घेतना मारिया देवा माते पोरी देवाच्या मुखामोलाचो रूपकार जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. आनी मोगाली इश्टंदो हीच भावना मनान हाडुया. देवाचो रूपकार आमी जावंक, ताचो मुखामोलाची भुरगीं आमी जावंक, मारये सारकीं चलूंक
बावटाच्यो दिवत्यो परत पेटोवंक हे मिसांतल्यान मागुया. उस्कोत आमी मनशां उस्कोतायन सांटाव, पेटिल्ल्यो वात्यो आमी पालयताव. देवा लागीं पेले लागीं माफी मागुया आनी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुस्पर देवा आनी तुमकां भाव भिनेंदो म्हजो विचारून सांगता. मना चिंतून तोंडान चारून वायट आदारून बरें हांवें जायतीं पातकां केलीं. म्हजो अपराध म्हजो वरोड अपराध देवतन भोगता आनी तुमकां भाव भिनेंदो म्हजे सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं, आमकां सस्नत्या जिविताक पावूं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींचे बापा, तुवें बागयोंत मारीची आंक वारपोवन फोलादीक करूंक मनशा कुलाक ससनाचे सुखाचे इनाम दिले. तिचे उद्देशीं तुजो पूत जिविताचो रोचनार आमचे मोदें आयलो. तूं तिचे माई मोगाच्यो विनोनीन दर एका मनशाक जेजू आनी ताचो संतोष मेळूंक आमी मागतो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळ्यांची जियेत हांव आनी राजवट चलयत हांव ससनाच्याय ससनांक. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेजा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोइजेजा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय, इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामोळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामोळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे पोरी इस्रायलाच्या पुता धुवाचेर म्हजें नांव घेतली आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. Kurpa ko Teva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. परतून म्हणया, Kurpa ko Teva, tuzo आशीर्वाद आमचेर पडून दी. Kurpa ko Teva, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलो बायन तुजे दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस प्रितुमेर तुज्यो वाटो ओळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळे राष्ट्रांक कळटले. जबाब, Kurpa ko Teva, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा मुरगोटू संतोसाची गितां गावू, कित्याक तूं न्याया पोरमोणे सोटी कोत्ताय. नीती पोरमोणे कोत्ताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलोयताय. जबाब, Kurpa ko Teva, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रा तुका वाखाणू देवा, सगली राष्ट्रा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगली प्रितूम
ताच्या पाया पडू सबाब Kurpaku Deva, तुझो आशीर्वाद आमचेर पडूं दी. बागयोन पावलून गालसिकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनू, नेमलोलो काळ बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके ओस्तोलीक जल्मलो. सुमूर्ती काळ जल्मलो आनी समूर्ती काळ आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे खातीर तो आयलो. तुमी पूत धुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उलो मारतलो आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुका पूत केलाय आनी पूत म्हणटूच दायजी केलाय. देवाचें उतोरें. उद्गार. Servus portum Jesu viasu. Luca pormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. आनी वेगी वेगी वचो जाल्यार मारिया जुजे आनी खावणेन दवरलेलो बालोक गोवल्यांक मेळ्ळी. बालकाक पळयोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां गमोवन आयलें. आनी गोवल्यांनी तांकां सांगलेली तितली खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान गलोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगलें आयकलें आनी पळयलें उपरांत देवाची वडविकी आनी वखाणी करीत गवली परत गेले. बालकाची सुनोद करूंक 8 दीस भरतूच ते आपल्या आवयच्या कुसव्यान सोबोवचे आदींच देवदूतान सांगलोलें तशेंच जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें.
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे म्हज्या मोगाल इश्टंदो जेन्ना संवसार हे वेळार हे नवे वरोस आपणाक जाय तशें आपली संस्कृताय प्रमाणे मानयता आमी अशें म्हणटा लेट्स ब्रिंग इन द न्यू इयर आनी तरेतरेच्या देशांनी जावं बेजींग दुबय लंडन सिडनी न्यूयॉर्क दे ब्रिंग इन द न्यू इयर विथ द फायर वर्क्स 12 जाता तेन्ना ही तांची परंपरा परदेशी गांवांत हे वेळार मिसां आसना दे ब्रिंग इन द न्यू इयर इन अ सेलिब्रेटीव वे जावं आपल्या टीव्ही मुखार चाव केक ओ मिन्स पाय ओ हें घेवन टीव्हीचेर हे देखावे पळयतले द फायर वर्क्स पूण आमी क्रिस्ती मनशां आमी भावार्थी मनशां हे रातचें जागरण करता आनी नव्या वर्साक असो एक येवकार दिता आनी इगोर्ज माता हे पयल्याच दिसाक आमचे मुखार दवरता एक आवय देवाची माय इगोर्ज मातेची माय आमची आवय आमकां कोणूय तर जेजू सरशी व्हरतलो जाल्यार ती आसा आमची आवय आवयचें सोयीम तिची कल्पना तिचें जिवीत तिचो मोग आनी सॅक्रिफायस आठवेच तोरेचो आनी हाकाच लागून पयल्या दिसाक एक नमुनो कसो आमकां एक सुर्गीची आवय देवाची माय म्हूण आमी नियाल करता हांव सजमत आमकां सगल्यांक कसलीं तरी स्वप्नां पडटा चिकले स्वप्नां पडना दिसता स्वप्न तुमी सुर्गेची आवयकूय अशें एक सपन तिचे सवें गाब्रियल दुतान दवरलें आनी सपन म्हणजे एक सादें चेडूं तें नाजारेतचें देवाची आखी येवजण सुरवणीची येवजण मारये मुखार दवरली आनी इतलीं स्वप्नां तिका दाखयलीं की तूं जातली देवाची आवय नोमान कृपेन भरलेली तुजो पूत ताची राजवडकी सोमची ना तो ओड मनीस जातलो आनी खंयच्याय भुरग्याक खंयच्याय मनशाक असलीं तर स्वप्नां दवरलीं जाल्यार तेच्या खालजांनी इतली खुशालकाय वाडटली आनी ओय म्हणटली मारिया भियेली ल्हानसो खांपेरो सुटलो खरो पूण तरी आसतना तो आवाज सोयमाचो न्हय तो दुताचो आवाज जावन आसलो देवाचो आवाज आनी ते आवाजाक मारिया वय म्हणटा पूण जिवीत जियेता आसतना हे दिसांनी आमी क्रिस्ताचो जोल्म पाळ्ळा तिचें जिवीत 8 तोरचें जालें जी स्वप्नां दुतान दवरलेलीं इतलें सोंपेपयान तुका मेवतलें तुजो पूज ओड मनीस जातलो जाल्यार ह्या गोरवाच्या गोठ्यान हे खाडूखांत ह्या तोंडेंत अंकुशी हे भुरग्याक जल्मान हाडटली तिच्या आई खालजांनी जायते दुबाव उपरासले आसतले पूण एक मात हे सुर्गेच्या आवयन सोडून दिवंक ना जो आवाज देवाचो जी उतरां देवाची तिणें खालजान सांबाळून दवरली घोट देवाचो त्रास तिचे पूण खालजान बालगूण सांबाळून दवरली आज मोगाल इश्टंदो जेन्ना आमी आमच्या कुटुंबाचेर नियाल करता दर एक आवय दर एक बापूय दर एक कुटुंब असलीं स्वप्नां स्वप्नेत आनी जायते पावटी आमची स्वप्नां निर्फळ जाता
Because it's the war between the voice of God and the voice of human. ती देवाची स्वप्नां आसा, देवाची येवजण आसा, देवाची उतर आसा, देवाचो आवाज आसा, तो आमी आमच्या मना प्रमाणे बदलता आनी आठवेस्तरेचो आवाज करता. आज जावं आमचें कुटुंब, जावं आवय बापूय, घोव बायलां ओ भुरगीं ओ तरणाटीं, वी आर ड्रावनिंग इन वॉयसीस. तरेतरेचे आवाज आमच्या भुरग्यांच्या, तरणाट्यांच्या, आवय बापायच्या काळजार सांगता. अँड वी आर लिटरली ड्रावनिंग. आनी जेन्ना असले संवसाराचे आवाज चारूय वाजोवनी, चारूय कोनशांनी आमकां बुडोवन फुगार करता जाल्यार देवाच्या आवाजाक चड जागो आसना. कांय वर्सां फाटीं ही आवय धावी आयली, तिच्या तोंडार इतलो हांसो सुटलेलो. पयलेच फाटी पडयली संकोश्टांनी कोश्टी आमची आवय बापूय जायते पावटी असली कुशालकाय तोंडार दाखयना. पूण जेन्ना ही आवय आयली, हांसोत उडून नाचत हांवें विचारलें, कसली कुशालकाची खबर घेवन तूं आयल्या? आनी त्या प्रश्नाक वेळ लायनासतना अशी म्हणूंक लागली, फादर, ही म्हजी कुशालकाय जी तूं पळयता ही भायली कुशालकाय. खरें म्हणल्यार जें दूख म्हज्या काळजान आसा तें फक्त हांव आनी म्हजो कुटुंब जाणा. पूण जरी तर हांवूच दुखी जावन भोंवतली जाल्यार, म्हजेच मुखार म्हळ्यार अशें दूख दाखयतली जाल्यार हांव हारतली. एके भाशेन हांवें मेकअप मारला हे कुशालकायेचो. आमच्या कुटुंबान असले आवाज आमी शिरकोल्या, असल्या आवाजान आमी बुडल्या. म्हणजे देवाच्या आवाजाक एक मूठभर लेगीत जागो ना. जरी तर मोडक्याच्या आनी गॅमलिंगाच्या विसान म्हजो घोव बुडला जाल्यार म्हज्या पुताची भिरांतीन हांव दीस काडटा. खंयच्या वेळार खंयचो पुलीस फोन करीत आनी कितें आमकां सांगत, ही भिरांतीन हो खांपेरो म्हाका सुणटा. आनी असले आवाजान आमची भुरगीं तर अशीं सांटाव जाल्यार ही ल्हान सुपुलीं वाडटा तीं एक ना दुसरें देर धाडायत रावता. तांचे आवाज जाल्ले आसा आज सोशल मिडियाचे. सोशल मिडिया, हे फोन्स, इंटरनेट जे आमच्या कुटुंबाक खोबार केल्लें आसा, त्याच आवाजान ही बुडत सांडत वेता. आनी ते बाबतीन दुसरे मुणगे, म्हज्या बापायक ही कॅन्सराची पिडा. तो चारूय बाजूनी हें दूख घेवन हांव भोंवतां, पूण तोंडाचेर म्हजो हांसो हांव दवरतां. फक्त हें दूख एक आवयच कशी हांव काळजान बाळगून सांबाळटा. म्हजी एकूच गोठाय, म्हजी एकूच दोर, एकूच दिवली जावन आसा, सुर्गीची आवय जी म्हजी पावलां जेजू सरशी व्हरता. मोगाल इश्टंदो, नव्या वर्सान आमी भितर सरल्या. आज एक उणें आमच्या कुटुंबांनी आसां जाल्यार आमच्यो भावार्थाच्यो दिवल्यो. जावं आमी परदेसान, जावं आमी गोंया ओ खंयच्याय ताराक आमी आसूं. आमचे पुर्वज आमकां म्हणटाले, आमकां जिवोंक मूठभर पुरो, मूठभर पुरो. उदार काळजाची आमी मनशां, आमची दारां उक्तीं आसतालीं, कोणूय आयल्यार जेवून तांकां परतून धाडटले. पूण आज देवान आमकां इतलेंय दिलां, उदरगत जाल्ली आसा. आमची भुरगीं इतलीं शिंगल्या जाल्यार आमची काळजां इतली निबोर आनी धारोल कित्याक जाता?
जे घोडेक देव ना, देवाचो मोग ना, भावार्थ कमी जाता. आमचे पुर्वज मिसाच्या बलिदानाचेर विश्वास धरून हे बलिदान तांणी गांठीक मारलें. ताका शिंकोवपान जाणवाय नासली, पूण तांकां आसलो देव आनी देवाचेर भावार्थ आनी देवाचें नांव घेवन ते आपलें जिवीत सारतले. मोगाल भाव बिनेदो, देवान आमच्या कुटुंबांनी साबार वस्तू फाव केल्ल्यो आसा. म्हज्या अदमासान एक वेळ पावला आज. आमच्या आवय बापायनी पयलीं आमकां कितें जाय हें आमी गांठीक मारचें. आसूर आमचीं भुरगीं आमच्या हाताक धरिना. आज तुमचीं भुरगीं इतलीं निबोर जाता. आज तुमचे मदीं इतलो वेगळोचार आनी झगडी आनी मारामारी, हे सूख शांती ना. पयले सुवातेर देवाच्या उतराक फावो तो जागो दियात. देवाचो आवाज जावन दी आमचो आवाज कुटुंबाचो. हे देवाचें उतर आमकां एक आवाज कोण भाशेन आमी आमचें कुटुंब फुडें व्हरचें. सुरगेचे आवयक मुरयेक सगलें बरेंपण आवूंक ना. तिचे सगळें जायतें दूख आयलें, लढाय आयली, पूण देवाचो आवाज तिणें सदांच गांठीक मारलो. हे नव्या वर्सान मोगाल इश्टंदो आमी कितें मागतले काय? हालींच कांय तरणाट्यां लागीं भासाभास करता आसतना हीं 2 तरणाट्यांनी म्हाका अशें विचारलें, what's your New Year's resolution? हे नव्या वर्स कसली लाख तुका हाडटले हांव? आनी होच प्रश्न हांवें तांकां विचारलो, तुमकां कितें हें नवें वर्स हाडटलें हांव? वेड करिनासतना तांणी दोगांयनी म्हाका आपल्या हाताच्यो ब्रेसलेट्यो दाखयल्यो. भांगराच्यो ब्रेसलेट्यो न्हय. हांव नोको तुमी जाणाव जाल्यार ऑल दीस ब्रेसलेट्स हॅव चार्म्स. पेंडोरा तुमकोडे आसा. जायतीं आमचीं तरणाटीं भुरगीं आनी क्रिस्तांव आनी कातोलीक लोक हे ब्रेसलेट्यो घालता आनी म्हणूंक लागलीं, we have all this to bring luck for us in this new year of 2025. आनी तातूंत आसले कांय evil eyes, तातूंत आसले कांय petals, the 4 petals. थोडे आसले the Hamsa hand म्हणटा तो एक आत आसा. And all this to give them the protection for this coming year. हे फुडल्या वर्साक. हो जावन आसलो तांचो भावार्थ. So their faith is on all these pendoras, all these charms. कितें हें नवें वर्स तांकां हें सगलें बरेंपण, हें बरें लाग आनी बरें जिवीत हाडटलें. हो आमचो भावार्थ. जेन्ना आमी देवचाराक असलो सोयेक दिता, देवचाराची वस्तू आमची आमी हाताक बांदता आनी म्हणटा फुडलें वर्स आमकां असलें बरेंपण हाडटलें. हालींच एक आवय अशी उलयता आसतना म्हाका दाखोवंक लागली, म्हणूंक लागली, हें तेसाचें कोण फादर म्हाका खूब लागीं. कितें हांव मागूं हें खोंत घेवन? तें म्हाका फावो जाता. नोकरी कांय ग्रेसकाय, हें खोंत लागीं तें म्हज्या शमायन दिल्लें. पूण जेन्ना हांवें विचारलें कितले पावटी तुमी एक कुटुंबीक तेस करता आनी तूं हें खोंत घेवन मागणें करता? फादर, कामाचे बाबतीन, भुरग्यांचें पडूंक, मॉर्गेज हारी करूंक आमकां तेस करूंक वेळ मेळना. पूण हें खोंत घेवन हांव भोंवता एक उपकार मागूंक. तेन्ना तिका सांगलें, तुजें तर शमायन तुका हें खोंत दिल्लें, तिणें 1 लाख म्हूण सांबाळूंक ना.
एक मागण्याची आतेर म्हूण सांबाळलेली. असली खोंतां आमकां लाख न्हय. It is a prayer, a devotion of the Blessed Mother, where we reflect the mysteries of our Lord Jesus Christ. मोगाल इश्टनो, हे वर्साक आमकां कसलें लाख येयत जायते पावटी आमी असलें रिजोल्युशन करतले आयज. आयज आमकां सगल्यांक एकूच सांगणें चड लागू जाता. हे तुमच्या इगोर्ज मतेची 400 वर्सां जुबली ये हॅव जस्ट स्टार्टेड. गोंय साहेबाचें एक्सपोजिशन सोंपतलें. आमकां एक ओस्त दर कुटुंबाक जाय परत पिटुयात भावार्थाच्यो दिवल्यो. आनी जरी तर आवय बापायक दिसता आमची भुरगीं आतां वाडलीं, तांकां आमचो सांगात नाका. ती 17 आनी 18 वर्सांची जाली म्हणटूच ती आपली जिवीत चलयतलीं. असलीं चिंतनां घेवन आमचेंच दूख, तुमचेंच दूख तुमी वाडयता. हो वेळ, शुभ वेळ, परत आमचो भावार्थ आमी जागृत करचो. परत आमची दिवत्यो आमी पेटोवच्यो. आमकां कितें जाय तें आमी पयलें घास मारचो, आनी तें म्हणल्यार हें मिसाचें बलिदान. दर कुटुंबांनी put the Eucharist back in your families. And don't choose your Sundays. म्हाका ह्या आयताराक मेळोंक ना, ह्या दिसाक मेळोंक ना. हें ऑब्लिगेशन आमी सोडून दिल्लीं आसा. जेन्ना आदी मिसाक वचूना जाल्यार काळजाक दूख जातालें, पूण आज हें कुसेंस मरत वेता आनी भावार्थ मरत वेता. आज आमची मागणी तुमचें सगळें मोगाल इश्टंदो. आमी क्रिस्ती भावार्थी मनशां. हे वर्साक जेन्ना ही गोंय साहेबाची दाखोवन आमकां मेवली, साबार जाणां तुमी ताचो उमो गेलो. आमच्या पुर्वजांक हे भक्तान हे आमचे भुमिकेचेर भावार्थ रचून हाडलेलो. आनी हालींच जेन्ना हे गोंय साहेबाच्या ताच्या जिविताचेर कोणें आड उडयलें, सुभाष वेलिंगकर, आमकां सगल्यांक दुखलें. कित्याक जाय ताणें गोंय साहेबाक इतलो दुखयलो. आनी ताचें दूख सगलें गोंयकाराचेंय दूख जालें. हाचेर हांव साहेबार नियाल करता आसतना म्हज्या मनान असो एक विचार उपरासलो. आनी हो गोंयचो साहेब तुमच्याय फिरगुदीचो पात्रोन. दर एका आवय बापायनी कुटुंबांनी असो एक प्रश्न घालूंक जाय. खरेंच आमकां दुखता जेन्ना दुसरे मनीस हे आमच्या भक्ताचेर आड उलयता, पूण म्हाका कित्याक दुखचें ना जेन्ना म्हजीं भुरगीं, म्हजीं नातरां आनी आमी ताणें दिल्लो भावार्थ मीस आमी पाडिना. हो ताणें दिल्लो भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबांनी सदांच जागृत दवरूंक जाय. नॉट ओन्ली ऑन ओकेजन्स, पूण दर दिसाक, दर आयताराक होच तो गोंय साहेबाचो भावार्थ. जरी तर म्हजीं भुरगीं तो पाडिना जाल्यार, आमची नातरां पाडिना जाल्यार आमकांय खूब खूब दुखूंक जाय. हे नव्या वर्सान भितर सरतना मोगाल इश्टंदो, देवाची बेसांवां तुमचेर मागून घेता. देवान दिल्ले सुर्गेचे आवय तुमकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं. उदीक जाल्यार तुमच्या थोरनेट्याचेर, तुमच्या भुरग्यांचेर देवाचो साबार आशिर्वाद आसूं. जो भावार्थ आमकां दिल्लो आसा, हे नव्या वर्सान परत आमी जागृत करुया. जरी तर आमच्या कुटुंबाच्यो दिवत्यो पालता जाल्यार आमकांच उगडास करुया. एक मूठभर तेल घालुया, चिमटीभर तेल घालून परत ती पेटोवया. आनी होच भावार्थ दर दिसाक आमच्या कुटुंबांनी आमी जागृत दवरूंक वावरुया.
सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा तो पवित्र आत्म्या वरवीं वरवीं समोरलो आंकवार बरे ताणें सोबलो पोस लागलो ताणें रोज सोसले ताका खुर्सार सोडलो तो मेल्या काळांनी निपिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या सामन्यांतलो चोर जालो स्वर्गात सोडलो सोडून वेगळा देवा बसलो जाणें बसला पिठांची मेल्याची मुसली करूंक येतलो सगमाता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकार पातळशी मोक्षणे पुरीचे जेवणपण सासांचे जिवीत आमेन. भावार्थ आमी मनशां आमची भावार्थाची मागणी हे वेळार देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातान घातलेले पोरजेक सोंसणीकायेन चलचे खातीर देवाच्या बरेपणाचे ते उपकार जावंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी नागरिकांक देवाक बोजूंक आसलोले होक आनी कायदे जबाबदारेन पाळूंक सोंपेपणान दिवंक आनी हे वरवीं आमचो देश देवाच्या मोगाचो उपकार करूंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमचे घोराबे देवाच्या पवित्रपणाची आनी शांतीची मंदिरां जावंक आवय बापाय भुरग्यां मोदें मोग मोयपास आनी समजिकायेची नाती ओदीक आनी ओदीक गोड जावंक आनी आख्खो घोराबो देवाचे कुशी पोरमोणे चलोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. हे नवे वरोस आमकां सगल्यांक कृपेचें जावं आनी हे वरवीं आमच्या समुदायांत आनी गांवांत देवाचो मोग ओदीक दाखोवंक तशेंच आमच्या उतरां आनी कोन्यां वरवीं एकामेकाचें बरें चिंतून सोंबोन तिरावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. सुर्गेचे बापा तुज्या भुरग्यांनी उबारलेली मागणी आयकून घे. जे गरजो आमकां जाय तुज्या कृपेन त्यो आमकां फाव कर. आमी मागणी करता क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. बेटोनी वेळार दान घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. God.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पुज्य बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा आमच्या सर पवित्र बापा, बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भाग्यवंत देवा, मातीची दबाची परब आमी सतत समोरतना तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलाय तें कुरपेचें काम तूं शेवटाक पावय म्हूण मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवी आसूं. आमची खालजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्रान ससनाचे देवा, सर्फ केल्यान सर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ली निती आंकवार मरेक आमी नोमान करता. एका ताळ्यान तुका वाखणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती पोर कोट्टाव. आपले आंकवारपणाची वडवकी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकास्तने संवसाराक फांकयलोय तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गेंचो सगलो दलबार तुजे तोर मुयमांक वाखणटा. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनीक रगत. आपले कुशेन खोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनीक म्हणे, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनीक म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काळज, नवीन सस्नीक कराराची हें रगत, पातकांचें बोगसुलें मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सुम्याची सुवाळी आनी एकाशीतले बियेता, तितलेच पावटी तूं वैभवाचो, आमी तुजे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोमची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडोगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनू जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. किरीत भाशेन गेल्ल्या वर्साक मरून गेल्यात आमची गांवची बाबा भयणां तांचो आमी उगडास करता. तांकां सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण आमी मागता. तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची एवेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती तिचो पुती बागयोन सुजे बागयोन धरून दिता आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वर्धनान वैभव तुका ससनाच्याय ससना. आमच्या सोनदाराची अन्य मौनान धरुया. जेजून दिल्लें मागणें भावार्थान बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां वापस आनी आमकां आतां करूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार.
दोव्या करुणे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीचे सुखाक आनी आमच्या सुरमुदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर कथांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेचेर बाबरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एककोटान सांबाळ, जो जियेतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सोदां घाल, तुमची सोवी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देवाचे बद्दल येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका चुकरा म्हाका भलायकी मेळटली. D27. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
गायन घेऊया W18 पेज नंबर 274 W18. Socorro.
Praatuja. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा, बागून सोदा अंकवार मरीक तुझे पुताची आवय आनी पवित्र सुबेची माता म्हूण आमी पाचारता आनी हे तिच्या पुर्वी दिसाक तुका दिनवासून सुर्गेच्या जेवणांत संतोषान आमी वांटो घेतला. हे जेवण आमकां ससनीक जिविताक उपकार शेंखोर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. बागयोन दांकवार मारिया देवाची माता, आयज ही परब आमी मनयता. सगळ्यांक तुमकां हॅपी फिस्ट. आनी आमी नव्या वर्सान भितर सरल्या 2025. आयसान सगल्यो डेट्स आमी बरयता आसतना 2025 बरयतले. खरीत भाशेन ह्या नव्या वर्सान आमकां भितर सरूंक देवान फावो केले देखून देवाक आर्गां आनी दिनवास. आनी तुमकां सगल्यांक ह्या नव्या वर्सान भितर सरता आसतना हॅपी न्यू इयर. आमचो फादर लुकस आयज हांगा आसा ताच्या नांवान, तशेंच आमच्या पातकुराच्या फादर पिटराच्या नांवान, आमच्या PPCच्या नांवान, तशेंच आमच्या फाब्रिकाच्या नांवान. आनीक आमच्यो सिस्टरी आसात तांणी तुमकां आयज परबीं पाठयल्या. तशेंच आमचे पालोटी फादर्स आनी रेजिना मंदी ब्रादर्स आसात तांच्याय नांवान हें आख्खें वरस तुमकां देवाचे कृपेचें बरवशाचें जावंक हांव आंवड येता. आयच्या दिसाची मांडावळ करूंक सगलीं आमकां आदार दिल्ल्यांक नांव घेयनासतना सगल्यांक आमी दिनवासता, देव बरें करूं म्हणटा. मिसाची मांडावळ करूंक, तशेंच पवित्र वराची मांडावळ करूंक, गितां गावंक, ही वाचपां करूंक सगलीं मुखार सरल्यात तांकां आयज दिनवास. आयज आतां मीस जाल्या उपरांत इल्लो सोगत रावया, इल्लीशी च्या पिवया, एक केक खावया. आयज आमकां एक केक आनी च्या स्पॉन्सर केला तो आमचोच एक पॅरिशनर, नांव सांगो नाका म्हणलां तेणें. ताका आमी करीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर, ताच्या घोराब्याचेर आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फादर लुकस UK आसता म्हूण सांगलां सुरवातेक, आनीक आतां गोंयां आयिल्लो आसा, धाकटीशी हॉलिडे ताची. आनीक आमचें आमंत्रण स्विकार करून आयज ही मिसाची भेट ह्या नव्या वर्साचे सुरवातेक आमचे बराबर भेटूंक आयलो देखून फादर तुका आनीक एक पावटी आमचे दिनवास आनी तुज्या वावराचेर भोव करून UK हांगासर हो वावर करप म्हणल्यार जायतो वावर आसा. आमची घरची थंयसर आसा जाल्यार तांचे सगळे हो जो वावर करतात ह्या तांच्या सगळ्या बऱ्या वावराचेर आमी खेरीत आशिर्वाद मागुया. हें वरस आमकां खेरीत अपुरबायेचें, कित्याक आमची भावार्थाची 400 वर्सां. आनी दर दिसाक आमी एक भावार्थाची दिवटी पेटयता वचून, 2 फामिली दर दिसाक. तर ही भावार्थाची दिवटी आमी फुडें व्हरता आसतना आनीक एक भाग आमकां आतां जुबिली इयर, उत्सवीक वरस जेजूच्या जल्माचें 2025 वर्सां जाल्यार हेंय वर्स आमकां फावो जालां तेन्ना एक समरमणी आमच्या जिविताची करूंक आमचें जिवीत नवसरलेलें जावं. जायत्यो वस्तू ज्यो आमी करूंक ना गेल्ल्या वर्साक, वो जायत्यो वस्तू आमी सोडल्या, तें आनी आमच्यान जाता तें आमी करपाचें, तें आनी कोणें करपाचें, हे भाशेन सोडलेल्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो नव्यान करपाक देवान आमकां ह्या नव्या वर्सान भितर काडल्यात. तर सयेक घेवया आनीक जें कितें गेल्ल्या वर्साक आमी सोडलां, सारकें करूंक ना, तें ह्या वर्साक सारकें करपाक आमी सगलीं सयेक घेवया. ह्या आख्ख्या वर्सान आमच्या पर्यावरणाची आमी बरे भाशेन निगा घेवया आनीक आमच्या राज्याची, आमच्या देशाची आमी निगा घेवपाक आमकां सगल्यांक नागरिकांक एक जबाबदारी आसा. ह्या पासत आमच्या गोंयांत भोव करून जें कितें चुकीचें आसा, आमचो सरकार जें कितें सारकें करिना, जरी तर आमकां फटयतात वो सरकारी खातीं जीं आसात तातूंत वावर सारको जायना, जाल्यार आमी तो जाग्यार घालपाक आमकां जबाबदारी आसा. गेल्ल्या वर्सांनी घडी जरी तर सारकें करूंक ना जाल्यार आतां ह्या उत्सवीक वर्साक तें आमी करूंक फावो तितलें काळजीदारपण आमकां मेळूंक आमचें आवंडे. आनी आनीक एक पावटी ह्या आख्ख्या वर्साक आमकां जायतीं बरेपणां फावो जावंक एकामेकाच्या हाताक धरून आमी मुखार सरूंक.
एकामेकाच्या हाताक धरून आमी आमचे फिरगोजेन वावर करूंक, आनी जीं कोण वावर करतात तांकां शाबासकी दिवंक, आनीक जीं कोण असोक्त पडटात तांकां आमचो हात दिवन वयर काडूंक हें वरोस आमकां कुरपेचें वरोस जावं दी. सगळीं आमी आतां मीस जाल्या उपरांत एक ल्हानशें पुरसांव काडटले. भोव पवित्र संस्काराचें पुरसांव आमच्या आख्ख्या गांवाक, आमचे फिरगोजेक. हें पुरसांव कडेन फकत हे आमच्या रस्त्याचेर वयतलें, ह्या दारांतल्यान सावन भायर सरतले, सिमतेरी मुखारल्यान सावन येवन परतून इगोर्जेन येतले. पूण हें पुरसांव भोव पवित्र संस्काराच्या आमच्या आख्ख्या गांवांक जावं दी. ज्या जाग्यार व ज्या वाड्यांतली तुमी आयिल्लीं आसा, ही वाट चलता आसतना हो आशिर्वाद भोव पवित्र संस्काराचो तुमच्या जण एकल्याच्या वाड्यांचेर, कोणशांनी ज्यो वस्तू आसात तांचेर, घरांचेर, दुसऱ्या धर्माची आमची भाव भयणां आमचे बराबर ही यात्रा चलतात तांचेर, आनी सगळ्या आमच्या गांवचेर हो आशिर्वाद आमी मागुया. सगळीं उबी रावया, निमणो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमचे मानव मागुयात. देवा, सगळ्या देण्याची जोर तुमकां आपल्या कृपेन भरूं, भरपूर आशिर्वाद दिवं, आनी सगळ्या वर्सां सोर वायटांतली तुमकां सृश्टीर सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थीर करूं, तुमचो बरवसो सुदरून आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सुस्निकायेन वाडलोल्या प्रतिमोगान पेटोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं, तुमच्या मागण्यांक सदांच कान दिवं आनी सासणेचें जिवीत तुमकां पावूं. आमेन. आनीक सरपदवीदार देव, बाप आनी पुताचो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचें सगळें सदांच आसूं. वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. गान घेवया R31 पेज नंबर 193. R31. Oh,
Samsha ami kori Devashi burgi Osoy kama tuja Te